आमचो धनी तो जावन आसा आमचें मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिवन आमचें सगळेंच जिवीत जें ताचें तें ताका आमी समर्पिता. ह्या वेळार ताका नमस्कार करून आमी सगळेंच आमचें आसा तितलेंय जें आमकां ताणें दिलेलें आसा आनी जें आमी आमचे वस्तुंगी आपणायलेलें आसा तें सगळें ताचें स्वाधीन करुया. आनी ह्या रुपान तो आमचे सरशी आसा म्हणटूच आमी आमचे दोळे ताचेर लावन हो वेळ सारया आनी प्रत्येक सुस्कार घेतना ताका आमी स्विकारया आनी भायर सोडटना ताका आमी आमचें जिवीत समर्पीत रावया. जेसून बरोवन आयली म्हणटूच सुस्कार भायर सोडटना म्हणो नासतना पूर्ण सुस्कारानूच जेजू 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 सुस्कार काबात जायसर म्हणया आनी हे परी तो आमकां कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोवणी घोटाय आनी बरेपण फाव करतलो. आमच्या प्रत्येक सांद्यांत तो आसा. ह्याच सुस्कारान आयज ह्या काळार एक वर्स जावन गेलें हें कोरोना व्हायरस आयलेलें आसा. आमी जितलीं जेजूक एकवटून रावतल्या तितली ताची घोटाय आमचे मदें आसतली आनी आमची इम्यून सिस्टम घट जातली. हे परी आमचो वेळ वो ताचे बरोबर सारया आनी आमी तो सारीत आसा कित्याक आमचे मदें ही घोटाय ताणें आमकां दिल्ली आसा. दर रातीक 5 मिनट आमी जेजू बरोबर हे परी सारून न्हिदता. आख्खी रातभर जेजू आमचें सगळें वावुरता आनी आमकां थाऱ्यार हाडटा आनी सकाळीं ताका एकवटून आमी उठूंक लागल्या आनी 5 मिनट ताचे बरोबर ताचें स्वाधीन करून दीसभर ताचें सगळें आमी जिवंक लागल्या. आनी प्रत्येक वेळार आनी आतां चड करून तो आमकां अदीक आपले गोठायेन बसतलो. आमी अदीक ताका आजीर जातल्या आनी हे परी सगळो गोत मागण्यांत आमी जियेतल्या. जावं चलतना जावं पळयतना आयकतना उलयतना वावुरतना सगळो गोत जेजूकूच एकवटून सगळो गोत ताच्या संबंदांत सगळो गोत मागण्यांत आमी जियेतल्या. ताणेंच आमकां हे परी जिवंक आमंत्रण दिलेलें आसा. तो आमकां आपयता प्रत्येक सुस्कारान ताका स्विकारच्याक आनी ताचें स्वाधीन आमचें जिवीत सुस्कार सोडटना करच्याक. जेजू आर्गांनी दिन वाचतुका कित्याक हें सगळें तुवें आमकां उगडापें केलें
आनी आतां तूं आमकां शिकयताय कशे भाशेन तुका एकवटून रावच्याक. सगलो गोत ह्या संवसारांत हिचीच वस्त आमकां पूर्णपणे धादोसकाय आनंद हाडिना. थोडो वेळ पूण तुजे बरोबर रावली म्हणटोच सगळें बरेंपण आमच्यान ह्या संवसारांत अणभवूंक जाता. हरगां दिनवास आनी महिमा तुका जेजू. Sacramentant रावलोल्या मोगाच्या जेजू. Sacramentant रावलोल्या मोगाच्या जेजू. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगोंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगोंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. मनशा सैमान आयलोल्या देवाच्या पुतान. मनशा सैमान आयलोल्या देवाच्या पुतान. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या. प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या. ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी सांबाळून गोठायेन तुजे. ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे. उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया. उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया. आज्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणांत वळखू आमी तुज्या मोगाची खोणां. आज्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणांत वळखू आमी तुज्या मोगाची खोणां. जेजू, तुज्या एकवटांत वो वेळ आमी सादतना
आमी सगळीं जाणां आजीर आसलेल्यांक तूं तुजे कृपेन भर, आनी जीं आजून आजीर ना पूण आमी तांकां आजीर कोत्ता, आनी ह्या दिसांत तीं आजीर जातलीं तांचें सगळें पासत मागता. जीं कोण आपल्या जल्माचो दीस समोरतात, काजाराचो दीस तीं समोरतात, मनयतात, जीं आपल्या समोरपणाचो दीस ताचो उगडास कोत्तात, जांकां दुयेंस जालेलें आसा, तरेतरेचीं दुयेंसां, आदलीं जीं दुयेंसां आसात तीं कुडीचीं, मनाचीं, भावनाचीं, आत्म्याचीं, ह्या सगळ्या आमच्या भावांक आनी भयणांक आमी तुजे सरशीं हाडटा. पूण चड करून कोवीड जालेल्यांक, ही नवी मारामारी, तांकां सगल्यांक पॉझिटीव जावंक आमी तांकां तुजेशी भेटयता. तुका तांचे भेटवणी जाली म्हणटच तूं तांकां कृपेन बरोवन गोठायन भरतलोय, आनी तांचें जिवीत तुज्या एकवटांत आसा म्हणटच तांचे मदें अदीक घोटाय आनी धैर्य, करेज येतलो. जीं कोण गर्भपात जावन तांकां भायर आयिल्लीं आसा, ह्या सगळ्या भुरग्यां पासत आमी मागता. त्याच प्रमाणे तांचे आवय पासत आनी जे कोण तांकां ही बूद दिता, ह्या सगळ्यां पासत आमी मागता. जीं भुरगीं अनाथ जालेलीं आसा, पाय माय तांकां ना, वो पायन मायन तांकां सोडल्या, ह्या सगळ्या भुरग्यां पासत आनी तांचे आवय बापाय पासत आमी मागता. त्याच प्रमाणे जीं जांचो गोरकार मेल्लो आसा, वो गोरकान मेलिल्ली आसा, ह्या सगळ्या विधवां पासत आमी मागता. जीं आपल्या काजाराच्या बेसांत कश्टवतात, एकामेका बरोबर जिवंक तांकां कठीण जाता, तितल्यांचीं काळजां तूं सायबा स्पर्श कर आनी तांकां पेकोवणी हाड. आपलेपण सोडून दिवन तुका एकवटान रावन तुवें आमचो मोग केलाय, ते भाशेन ह्या एकवटाच्या संबंदांत जें देणें तुवें तांकां दिलाय, त्या संबंदांत तुजीं उतरां, तुजी चाल ताणें पत्करच्याक आनी एकामेका बरोबर तुजे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारूंक तांकां कृपा, बळ, पेकोवणी आनी बरेपण फावो कर. जेजू, तूं खरेपणी आमचे भितर आसाय, पूण आमचें मन, आमचीं चिंतनां फकत आमचींच न्हय, आनी जेन्ना आमचीं आसतात, आपलेपणांत आमी जियेतात तेन्ना अदृश्य देंवचार आमचीं चिंतनां बदलता. पूण तूं आमची जिवीत जावन आसाय जेजू. तुका पयलो वयलो स्थान आमी दिलो म्हणटच तुजीं चिंतनां, उतरां, कन्यो
आमकां पवित्र आत्म्याचे कोटायेन मदतीन ती आमी अणभवतल्यान आमच्या चिंतनांनी. आनी हे परी तुज्या स्वतांत आमी घडोवन येतले आनी तुजें स्वत आमकां स्वतंत्र करतलें खरेपणी आनी तुज्या मार्गा वेल्यान आमी चलोंक लागतले. बाप पासून निबजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. आर्गां आनी दिनवास मोहिमा तुका जेजू, कित्याक हें सगळें तुवें आमचें सगळें घडून हाडलां. तें उदीक आमचें सगळें घडच्याक आमी सगळो गो तुका एकवटून जियेता. प्रत्येक सुस्कारांत तुजें सगळें बरेंपण आमी गोळा केलेलें आनी तें तातूंत देंवचाराचें जें आसा तितलेंय तुज्या ताब्यांत करून तूं सायबा आमकां सुटका दी, स्वतंत्र कर आनी उदार मोगाच्या काळजान तुका आमी आमचें जिवीत समर्पण जिवंक आनी हे परी दुसऱ्यांचो तेच प्रमाणे परामर्श करूंक आमकां उर्बा दी. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोग संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपुटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जेजू, हो म्हजो उद्गार स्तोत्रांतल्यान हांवें तुका उबारलेलो आसा. म्हजी सगळीं चिंतना भावना हांव तुका आतां समर्पितां. ह्या ओगेपणांत हो वेळ आमी खोलायेन जेजू सवें सारया.
Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Tuzauna sai jive udo. Sukona toslizo. Uswondarani butina. Moje jivit solo. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You carpo vidatmya, tu kami ashunasa, por tuje shokte, jiye mujhe dai. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Por tuje shokte, jiye mujhe dai. Fill us with your power. Live inside of me. Jesus, in today's readings, you teach us about hospitality, about reaching out to others, and at the same time, you tell us about the promised friend of yours. You offer your disciples the best and truest of friends. And this is the Holy Spirit, whom you call the Counselor and Advocate. Counselor is one who defends someone against an adversary and guides the person in the ordeal of trial. And similarly, we see the Holy Spirit too guides us and protects us in our moments of trial. As you approached your art to be glorified, you revealed to your disciples, Lord, the person and the role of the Holy Spirit. The Holy Spirit, being the one who gives life and who makes faith alive in the hearts and minds of people. The Holy Spirit
makes it possible for us to know God personally. He reveals to us the knowledge, wisdom, and the plan of God for ages. He strengthens us in faith and courage, especially in times of persecution. And Lord, as you knew that you would be opposed and treated with hostility, you also knew that the same would be for your disciples. And therefore, Lord, you give them someone who will take care of them, who will guide them and protect them. And similarly, Lord, you too have given us the Holy Spirit to guide and protect us. All we need to do is be attentive to the working of the Spirit in our lives. We need to listen and be guided by the Spirit. In today's first reading, we have the story of early Christian hospitality. And similarly, we see in our lives, each time when we reach out in care and hospitality, we are acting in Christian love. In this way, we are bearing witness to our Christian faith. Similarly, Lord, you invite us to be witnesses of your name. You ask us to continue the good work that you have started. And for this, Lord, we ask you for the grace and the courage. And now, Lord, we place before you all our prayers and petitions. We also pray for all those who have asked us to pray for them. And we place their prayers at your feet, O Lord. We pray for all those affected by the COVID-19 pandemic. We pray for those suffering in hospitals, those infected. We pray for the victims. We also pray for the doctors, nurses, and medical staff who toil day and night. And we pray for the government that they may take appropriate actions for the good of the people. Similarly, in a special way, we pray for our state. We ask the Lord to guide us and protect us during these challenging times. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to give them good health of mind and body. We also pray for all those who in some way or the other are victims of injustice, persecution, those who feel left out, dejected, maltreated. We ask you, Lord, to be their strength, their counselor, and also their guide. We ask you to protect them and be their comforter. We also pray for all those
in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them and those working for them. We also pray in a very special way for all those who in some way or the other are suffering from other ailments. We ask you, Lord, to protect them and give them good health of mind and body. And we also pray for their speedy recovery. At this moment, Lord, we place before you all those who are suffering from COVID, all those admitted in the hospitals, those at home tested positive. As we spend these few moments in silence, let us pray for them. Offer each one to the Lord. We also pray for peace in the world, peace in our nation, peace among religions, and also peace in our neighborhood and in our families. We ask you, Lord, that in these trying and challenging times, to give us the strength and the courage that we need to bear witness to your name. Lord, we also pray for all those who have asked us to pray for them. We also pray for those who have gone astray, those who have been led astray, those gone away from the church. We ask you, Lord, to let your light shine on them so that the truth may be revealed to them. And above all, Lord, we also pray for all those who are in need of prayers. We place all of them at your feet, O Lord. And we ask you, Lord, to take care of us, to guide us and protect us. And above all, Lord, give us the strength and the grace, just as you send the Holy Spirit to guide and protect us. Help us to be attentive and allow ourselves to surrender to the Spirit so that the Spirit can guide us in our lives.
जेजू पातो कितलें वाडलोलें आसा की ताचो परिणाम आमचेर सगल्यांचेर जाल्लो आसा. जे कोण पातकान जियेतात आपलेपणान ते आसात, आपली जबाबदारी जी पाळिनान तांकां सगल्यांक जेजू तुजे सिंह हाडून तुजो स्पर्श तांचेर कोर. दारूण जाल्लीं काळजां तांची तूं बदल जेजू. आमी मागण्यांत आसा पूण मागण्यांतल्यानूच जेजू तांकां तुका ओपून तूं तांचें जिवीत बदल. आमच्यान कितलें सांगलें जाल्यार तें आयकोपाक नात, पूण सांगूंक जाय. आमी तुका एकवटून सांगूंक जाय, मागण्यांत रावन तांकां सांगूंक जाय. आमच्या कोन्यांनी रावन जेजू तांकां सांगूंक जाय, कळोवंक जाय. तांच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत खूब पाटी चड कश्टवता. कोविडूच पळयात कितलें वाडत गेलेलें आसा. दारूण जाल्लीं काळजां तांची तूं सायबा बदल आनी तांची खरी जबाबदारी पाळूंक सायबा तूंच तांकां परिवर्तीत मन करून आनी काळीज तो वावर करूंक तांकां घोटाय दी. जें इबाडलेलें आसा तें आतां सारकें करूंक जायना, पूण जेजू तुज्यान सगळें करूंक जाता. तुजेर पातयेवन आमी रावता. तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक जाय. बागेवन फ्रांसीस शेवेरच्या मागण्यांतल्यान विनंतींतल्यान तुवें आमकां राखलें आनी सांबाळलें. ही आमची सगळीं भावां भयणी तुका जीं एकवटून जियेतात तुजे सांदे जावन आसा. आमी तुजें सगळें सांदे म्हणटून तांकां तुजें बरेंपण दी म्हणून आमी तुजे कडेन खालतीकायेन विनंती करता. सर्वेस्पर म्हजो गवंडी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडोवंक दिता. शितोळ उदका सरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळुकाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. कित्याक दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सरशी उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट भरोन वता. सगल्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ करूंक म्हजें ठिकाण. सायबा आमी सगलीं तुका एकवटून तूं आमचो गवळी, तूं आमचें मस्तक, आमी तुजे सांदे, कुडीचे सांदे म्हणटूच एका ताळ्यान तुका एकवटून सगळी आमची मागणी देसां गरजो तुजे सरी दवरून आनी जाणी आमकां मागण्यांची विनंती केल्ल्या जे कोण जिवे आसात आनी जे कोण तुजे सवें जिवे आसात आनी आमी ताका म्हणटा मेलिल्लीं आसात पूण तुजे सवें तीं जिवे आसात, तितल्यांकूय आमी तुज्या ताब्यांत करून मानुएल आमचो भाव,
ताकाय बी तुज्या एकवटान दवरून आतां हे मागणें तुवें केलें तें आमी आतां कोत्ता. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार, तिरवाडो आमचो बावाड, सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैती वोत पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोंडान, बंदुया वाखाणुया. उपसवल्या तांचे मोदलो, मोगाच्या पवित्र आत्म्या, संस्कार को खालते पोळान, मादिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या स्वादाचो उणो तो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. मोगाळा जेसू, मोगाळा जेसू, ती म्हाका काळीस, ती म्हाका काळीस, तुज्या काळजा सारखे. मोगाळा जेसू, मोगाळा जेसू, ती म्हाका काळीस, ती म्हाका काळीस, तुज्या काळजा सारखे.